गोंयांत सायकल रेसींनी वांटो घेवपी तरणाट्यांचो आंकडो वाडोवन नॅशनल गेम्सा खातीर गोंयची पेजाद टीम तयार करपाचो वावर गोंयच्या सायकलिंग संघटनेन सुरू केला. सायकलिंगाक उर्बा दिवंक म्हणून दवरिल्ल्या सायकल रॅलीक शुक्रारा म्हापशां बरो प्रतिसाद मेळ्ळो. Happy to be here. I'd love to come back here again to be a part of this event and support it in further metropolitans if necessary. And I'm sure it will get just as popular as we want it to. Started on notes of promoting cycling in Goa. This is just the start. We are hoping for a better awareness drive. We most probably will be having something in Margao next. भारतांतल्या पयल्या आयएसएलच्या फायनलींत एथलेटिको कोलकातान केरळा ब्लास्टर्साक मारले. नवी मुंबय डी.वाय. पाटील स्टेडियमाचेर सांजे जाल्ल्या फायनलींत सचिन तेंडुलकराच्या टीमीक तेंको दिवंक मुंबयकारांनी प्रचंड गर्दी केली. एफसी गोवा भायर पडले तरी गोंयकारांनी वता थंय केरळा ब्लास्टर्साकूच तेंको दिलो. मात जिखले कोलकाता. भारतांतलो फुटबॉलाचो पयलो महाकुंभ शेनवारा सोंपलो. So, for the final time at the 2014 Hero Indian Super League, let's football! Now, Chopra is waiting for the pullback, it's deflected. What can Chopra do here, the near post? It's still Michael Chopra! What a save by Liddell! Cody's corner. Atletico de Kolkata are the inaugural Hero Indian Super League champions. These are images which will linger and brands which will endure after such an incredible 2 months. And there it is, the celebrations, the customary celebrations of being champions. इतल्यान खबरांची तर हांगाच सोंपता. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.